Sumliao sume देवासना काळ सामुनाच्या एकुटा त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटता वरदान बलिदान वंदन देव बापा सृष्टी घसणारा सारक्यान तुझ्या आमकां सोबल्या मानता तुझे उपकार सर्पूण करता नमस्कार दिवतो उरतो सर्पोद वेदा संपल्या सुमे देवासना काळ सामुनाच्या एकुटा त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटता वर्गा बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो. बाळोक जेजूतय मोगाच्या भक्तिकानो भावां भयणीनो बाळोक जेजूक तावन मेळ्ळे उपकार आमी मोती दवरून ताजो उपकार बावडूंक ताचे बराबर आमची मागणी ते सवां इरादे बाळक जेजूच्या पांयातळी अर्पूंक आमी सांगात जमल्या. आयच्या वाचपांनी पयल्या वाचपान सांत पावल कोलोसकरांक बरोवन आमी कळनासतना मागं जाय कश्टान सोंसणीक जाय जंय मागण्या वरवीं देवाची जाणवाय कळीत जाता आमच्या कश्टान सोंसणीक जावंक आदार मेळटा. फकत म्हजे खातीर न्हय आमचे खातीर एकामेका खातीर मागं जाय म्हूण उलो दिता. आयच्या सुवार्तेंत जेजू पेद्रो मुखान आमी कश्टांत निराशी जायनाये जेजू आमकां सांगात दिता ताजो आदार दिता अशें म्हणली आमकां शिकवण मेळटा. बाळक जेजूच्या पांयां तळे आयिल्ले आमी सदांच आमच्या भावार्थांत मागण्या मुखार तीर रावूंक आमच्या कश्टांत निराशी जायनासतना जेजू थंय भावार्थांत भरोशां जियोंक जाय अशी कृपा येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार जोड घेवया. आमची पातकां उणेपण ओळखुया सोम्याचें भक्तने मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्यांव सांगता मनान चिनून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. त्या पासून तुगे दान संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट प्रिस्ता काकूट प्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक
आमकां पावय म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सा पावलून कोलेसगरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकली तवळ तावन तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागतांव. संपूर्ण आत्मीक जानवायेन आनी अंतरदृश्टीन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सवतरांनी ताका मानवतली. देवाचे गूण जानवाये मारिफात सवतरांच्या बऱ्या करण्याचो फोळ दिवन तुमी वाडतल्यात. ताचे महिमे बरी सक्तेन सवतरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टा मोदें उल्हास बरीत दीक सोंसणीकाय आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांक भागीदार जावचें देणे तुमकां फावो केल्ल्या खातीर बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान हाड पावल्यात. त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सडवण म्हणजे पातकाचे बोगसाणे. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताने उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसल्या. विश्वासी मोगाचो ताने उगडास काडला. सर्वेस्पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकांशीत आसल्या लोकांक आमच्या देवाची सडवून देखल्या. सर्व भूनिवाशानो सर्वेस्पोराचे जय मोना. उल्हासान गितां गावून ताका हसिया. सर्वेस्पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. किन्नरी हाती घेवन गितां गाया. विणे वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोम फुंकून सर्वेस्पोरा राया जैत मागा. सर्वेस्पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. सर्वेस्पोरान आपली सडवून कळीत केल्या. Hallelujah, 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 Hallelujah. येया मुझ्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे आदी करतलो.
Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस गेनेझरेत सरोवराची तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. तोवळ सरोवराचे तडीक लागिल्ल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतली देंवून आपली जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटून रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांवक सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टले हांव, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करीशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयले. ते आयले आनी सांगातां मेळून दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळयोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सुमिया, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळयोवन तो आनी ताचे सांगाती समेत विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसतले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवूय विजमीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोणी तडी काडतस सकट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हे. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, योगिता रघुवंशी एका उत्तर भारताच्या भोपालाच्या एका स्त्रियेचें नांव. ह्या स्त्रियेची विशेशता कितें? तिचो घोव एका कोर्टांत काम करतलो. अवचित भोपालांत एका अवघडाक वाहनाच्या अवघडाक बली जावन मरण पावलो. तिच्या घोवाच्या मरणाक हजर जावंक येवन आसले तिचे भाव परत मरणाचो दिसा, मरणाची विधी जावंक आसच्या दिसा आनी एका रस्ते अवघडाक बली जावन तेय सरले. तिका मेळची आस्त, तिका मेळचें घर कुटुंबाच्यांनी, घोवाच्या कुटुंबाच्यांनी अन्यायान फाटीं घेतलें. निमाणें योगिताच्या बापायन ताच्या घोवाच्या नांवार आशिल्लीं 3 ट्रक्कां, 3 लॉरयो योगिताच्या नांवार केलें. ह्या योगिताक 2 भुरगीं. याशिका 8 वर्सांचें, याशीन 4 वर्सांचो पूत. ह्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करची, शिकप दिवची जबाबदारी योगिताच्या कांदार आशिल्ली, बुजार आशिल्ली. घोवाच्या नांवार आशिल्लें ट्रान्सपोर्ट कंपनी
योगितान आपणाच्या नांवार केलें पूण बिझनेस जावना. कोणाकोणाच्यो गाडयो न्ही, देखून ड्रायव्हरांनी कांय ताका लाभ दिवंक ना, नश्टच जालो. निमाणें योगिता तेंच ड्रायव्हिंग शिकलें आनी निमाणें ट्रक सोडूंक पावलें. ताजे उपरांत तें 10 टायरांचें 14 टायरांचें ट्रक सोडूंक शिकलें आनी खंय तरी ट्रक पंक्चर जाल्यार, टायर पंक्चर जाल्यार खंय पंक्चर घालतात, थंय लॉरी रावोवन पंक्चर घालूंक येतात की म्हळ्यार ते पंक्चर घालचें म्हणटाले की घोवा लागीं तुजें गाडी हांगाडूंक सांग, घोव सरला हांव तूं गाडी सोडटां अशें म्हणटाना पंक्चर घालचें अजाप जातालें. खंय कोणी रस्त्यार RTOचे वा पुलीस हाजें ट्रक रावोवन डॉक्युमेंट्स विचारल्यार वा लोन्स विचारल्यार, भ्रश्टाचार विचारल्यार तांचो फोटो काड हें योगिता डिपार्टमेंटाक धाडटलें आनी तांकां अन्यायाक विरोध झुजतालें. ताजें लांब पैण भोपाल, केरळा, जम्मू, जलंधर, इंदोर आनी निमाणें भोपाल हें ताज्या जिणेंत ताणें ट्रक सोडलें. लांबशें पैण म्हूण तें सांगता. आतां तें जिवंत आसा. ताका आतां प्राय 53 वर्सां. फाटल्या 19 वर्सां तावन तें हायवेनी रस्त्यार ताज्या दिसपट्ट्यात ग्रासा खातीर ट्रक्कां सोडूनच आसा. आनी आज ताका भारताची पयली स्त्री ट्रक ड्रायव्हर अशें म्हूण बिरूद दिलां आनी ताचें नांव परत योगिता रघुवंशी. जिवितान मुखार गेल्यार मात्र वर्त्यो संगती घडटात, कितेंय सदन करूंक जाता म्हणलें लिसांव आमकां योगिता रघुवंशी शिकयता. पेद्रू 25 पयलो पावसाय दर्यांत मुखार वचोन 2 गूंड उदकाक देंवयल्यार मात्र मासलेची रास मेळटा अशें म्हूण पेद्रू मुखांत जेजू आमकां शिकयता. योगिता जिणेन चलवलें पूण थंयच तें रावलें ना. धैर्य भरोसो ताणें सांडलो ना. पंताहुआन रिस्क चॅलेंज ताणें घेतलें, फुडें गेलें. आज तें यशस्वी स्त्री. पेद्रू आनी ताचे शिस ताची संगाती सगळी रात कश्टले. मासली धरण तकोवन गेले, चलवले, मासली मेळोंक ना. निमाणें तडीक येवन पावले. तवळ तांकां जेजू भेटलो. थंयसर कितल्यो दोणी आशिल्ल्यो? थंयसर 2 दोणी आशिल्ल्यो. आनी सुवार्थ आमकां म्हणटा 1 दोण पेद्रूची. जेजू खंयच्या दोणीर चडटा? जेजू पेद्रूच्या दोणीर चडटा. खंयसर निराशा आसा, सलवणी आसा, त्या दोणीर जेजू आसा. निमाणें कितेंच ना, मासली ना, दोणी खाली खाली जाळ रिती रिती म्हणटाना जेजू थंय हजर आसा. जेजू कश्टतल्या संगी, चलवल्ल्या संगी आपलो संगात दिता. जेजू पेद्रूक म्हणटा तडीत हांव चिक्कशें 2 मुखार व्हरून सुटोवन थंय रावय आनी मुखार व्हर. आमची जिणी भाव भयणीनो एक दोणी बरी. रावल्ले कडेच 2 रावोंक जायना, ती फुडें वचत जाय. आमच्या जिणयेक आज खंयची दोर बांदून आसा? आमच्या दोणीक खंयची दोरी, खंयचे बांदपास आसात? दोण बांदून घाल्ले कडेच आसल्यार तडी रेस उरता. कांय थोडे मासली मेळचे जाल्यार दोण मुखार वरयचे पडटा. आमचें कुटुंब आसलें बरेंच आसा, म्हजी जिणी आसलें बरीच आसा. कांय इल्लें फुडें वता. आळसायेची, स्वार्थाची, मोसराची दोरी बांदूनच आसा वा हांव सोडोवंक प्रयत्न करतां. मार्टीन लुथर किंग ज्युनियर म्हणटा तूं उबोवंक जायना जाल्यार धांव, धांवोंक जायना जाल्यार चलोवन वच. तुका चलोवंकय जायना हळू वच, लोळणपणी वच, कशेपणी वच, इल्ले मुखार वच. रावल्ले कडेच रावनाका. तूं आळशी जातलोय, तुज्या जिवितांत प्रगती येवची ना. भाव भयणीनो, पेद्रून जेजूक म्हळें सोम्या आमी सगळी रात कश्टली हांव कितेंच मेळोंक ना.
आजकाल आमची भुरगीं कंपनीनी IT इंजिनियर जावन काम करतात. तांणी सर अवक्या दाळा काम करचें, राती काम करचें, नायट शिफ्ट. दिसाक आसल्यार थोडे फावटी 2 पारां सुरू जाल्लें, राती 12 वरार, 1 वरार, 3 वरार न्हिदचें. सगळी रात तांणी काम करिचें पडटा. काम करनासतना दुसरी वाटी ना. तांकां दुसरें काम मेळ्ळ्यारय आतांच्या काळार कामय चड मेळना. पूण सगळी रात तांणी काम करचें पडटा, न्हीद कळचें पडटा, सगळी रात कश्टाचें पडटा, भलायकी बिगडता. ताज्या बराबर वजें आसा, स्ट्रेस आसा, इतलेंत कंपनी टार्गेट दिल्लें मूग दिवचें पडटा. भाव भयणीनो, पेद्रू कश्टलो, सलवलो. आमी आमच्या जिवितांत सलवतांव. एग्जाम, इंटरव्यू, बिझनेस, काम, बेळें, कुटुंबांत एकामेकांत विश्वास मनान सलवणी, जबाबदारेन सलवणी. ही सलवणी आमकां येता. हर एकल्याक एक न्ही एक रितीची सलवण येता. वाडदिसाना कितें करचें म्हूण कळना. थवळ जेजू आसा आमच्या जिणे बगलेर, आमच्या दोनी बगलेर. जेजू आनी ताचें उतर आमकां धैर्य आनी सांगात दिता. भाव भयणीनो, पेद्रू आनी ताचे सांगाती सगळी रात मस्ती धरून गेल्ले, कितेंच मेळोंक ना. निमाणें तकोन तडीर आसले. कुडीन त्राण ना, बोळ ना. उरलां घालें, उरलां खाली 2 मात्र, रितें झाळ मात्र. पूण जेन्ना जेजू येता, त्या 2 इर्तावन जेजू शिकयता. येदो म्हणसर फकत ती 2 आसली. आतां जेजूक शिकोवचें एक सदन जाता. ताचे बराबर जेजून एक अजाप करचें हातेर जाता. त्या 2 इर्तावन जेजून शिकयलें, अजाप केलें. आनी कितें जालें? जाळ पिंता पर्यंत, 2 बुडटा पर्यंत इतली न्ही तितली मासली मेळ्ळी. मासली मेळची तडीर न्ही, गुंड उदकांत. तडीर रेंव आनी माती मात्र. मोदें गेल्यार, गुंड उदकाक गेल्यार मासली मेळटा आनी की गुंडाय मेळ्ळ्यार मथयाय मेळटात. देखून कोणें घी जोडलां आवय बापायचें आसा अशें म्हूण हांवें काम करनासतना रावचें न्ही. गुंड उदका वच जाय, नातल्यार म्हाका रेंव आनी माती मात्र उरतली. कश्ट काडी जाय, घाम पिळी जाय आनी ताज्या उपरांत सूख जोडी जाय. हें तुमी आयकलां जावं पुरो. 2 पिवडे आशिल्ले खंय, ते पेंटेक पियोंक म्हूण आयले. घट्ट पियेले, तांचें सैराण सुकलें. निमाणें तांच्या हळ्ळेक वचचें जाल्यार परतून दोणीर फाटीं वचचें. दोगी सांज बुडतना दोणीर बसले खंय. सगळी रात तांणी वच्चिलें. निमाणें एक सकाळीं फांत्यार 4 वरां जाताना तांचें पिरवलें खंय. आनी एकामेका पळयतना खंय हांव म्हूण पळयतना ते आसले कडेन आसले. कितें आसले कडेन आसले? त्या दोणीक बांदिल्ली दोरी तांणी सुटोवंक नातल्ली. आमच्या जिवितांत आमी मुखार वचचें जाल्यार आमकां मुखार वचूंक अडकळी खंयच्यो आसात ते मूळ सोदून काडी जाय. नातल्यार आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत फुडें वचना. आमच्या कुटुंबाक अडकळी हाडच्यो, समस्या उपजोवच्यो मूळ कसलें, खंयच्याक बांदून घालां तें समजल्यार मात्र आमी वायट संवयेंतावन, खोटेपणांतावन भायर येत. भाव भयणीनो, सगळी रात कश्टल्ल्या पेद्रून जेजून परत्यान जाळ घाल म्हणटना ओगो रवी येतें. सगळी रात सोलवल्ली, ओगो रवी येता. ओक आलें म्हणटा, आमी सगळी दर्यो सोदून आयली, हांव ओक आलें म्हणटा. पूण जाल्यारय पेद्रून आनी एक प्रयत्न कर म्हणले बरी, जाळ देंवयलें. देखून सलवणी येताना वगेत बसचें न्ही. डोंट गिव अप, ट्राय अगेन अँड अगेन. परत जाळ देंवयल्या वरवीं दरबस्त मासली मेळ्ळी. कृशये वरवीं वयर आयिल्लीं कितलीं कुटुंबां, अजून कश्ट काण घाम काण कृशयेंत प्रशस्ती जोडली कितलीं जाणां. दिसा उजवाडटा तर तांकां प्रशस्ती मेळ्ळ्या, जायती कश्ट काडल्या. बिझनेसांत वयर आयिल्लीं आपापींच वयर आयिल्लीं न्ही. इल्लेल्लें काम कर, इल्लेल्लें कश्ट काण निमाणें उंचायेक पावल्या. शिकपांत कामांत उंचायेक पावलेलीं एका राती भितर जैत जोडलें न्ही तांणी
इल्लेल्लें प्रयत्न करन पूण निराशी जायनासतना भरवसो साणीनासतना फुडें गेले वरवीं सदन करूंक पावल्या. देखून आयच्या सुवार्ते मुखार जेजू आमकां कितें शिकयता. पयले दिसा जेजू शिकयता जेजू सगळ्या बरेपणाचें मूळ, ताचे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. देखून आमचे जिणये बगलेन आमच्या दोनये बगलेन जेजू आसूं दी. दुसरें, आमी सलवतना जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर पातयेनी दवरल्यार मात्र आमकां धैर्य मेळटलें आनी आमच्या समस्यांक परिहार मेळटलो. तिसरें, आमी रवले कडेन रावंक नजो, परत परत प्रयत्न करिजे, दुसऱ्यान प्रयत्न करिजे. कन्नडचो कवी S.G. नरसिंहाचार हें पयलेंच्या पाठपुस्तकान कन्नडेन तासल्लें. मरळी यत्नव माडू ತೊರೆಯದಿರು ಮೊದಲು ಕೈ ಕೊಡದಿರಲು ಬರದಿ ಧೈರ್ಯವ ತಾಳು. ತೊರೆಯದಿರು ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು सिद्धिಸುವುದು. परत परत प्रयत्न कर, तवळ तुका मेळटलें. निराशी जायनाका, परत परत प्रयत्न कर. आनी निमाणें, पेद्रू आनी ताच्या शिसांक जाळभर मासली लाभली. तवळ पेद्रून कितें केलें, ताच्या कुमकेक हेरां शिसांक हेरां सांगात्यांक आपयलें. आमकां एक एकल्यांक करूंक जायना. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, सामाजीक जिवितांत एक एकल्यांनी सदन करूंक जायना. आनी एकलोचो हात जाय, आनी एकलोचो सांगात जाय. एकामेकाच्या सहकारान सांगातपणान पाठिंब्या वरवीं आमची जिणी, कुटुंबाची जिणी संतोशाची, तृप्तेची जाता. देखून ही 3-4 सवालां आमकांच आज विचारया. म्हजी जिणये दोणू तडीरस आसा वा चिक्केशे मुखार गेल्या? आमच्या कुटुंबाच्या दोणीर जेजूचें उतर आसा, जेजूच्या उतराक महत्व आसा? म्हज्या जिणे दोणीर हांव एकलोच आसा वा आनी एकल्याक हांव घेवं येता? निमाणे सवाल. म्हज्या दोणीर हांव एकलोच आसा वा जेजू आसा? बापा कानिक आमची तुका भेटून दिता. मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन पुरता. तुजे मुखार येता, समर्पिता. भोंड्या वायना सुवे आमकां साफेटयता. बापा कानिक आमची तुका भेटून दिता. मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन पुरता. मानवो बापा आमची कानिकी मोगाची. नीत मुनांत आमी तुका दिवची. बापा कानिक आमची तुका भेटून दिता. मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन पुरता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा,
तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मनान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी मेळून तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी. येता ताकाच सर्गी तुकाच, सर्गी तुकाच. बापा करोस तूं पवित्र, तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र रत्न्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरवतलें, ही म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्ये पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र विसव उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती बागेवन धर्मदूता आनी सर कळी सांजुजे आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमची मागणी ते सभा देवा थंय उबारून आनी विशेष करून पावसा खातीर मागून सुम्याचे मागणे सांगता म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्या हांव दुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कळ्ळें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व वाखांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे खोटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची कापड कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची कापड कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तीन सुभागी म्हाका पावना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आनी म्हजे दायज आनी म्हाका नाकाय उणे. जेजू म्हजे प्राण आनी तोच म्हजे प्राण, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इश्टे तुजी दिलोलो, मोग तुजो पुरो. भूय आकाशोरो सोम्या, भूय आकाशोरो. मोगाय पेटो आसो ससान पासो पुरो. थोडो वेळ काळजांत आयल्या जेजू कडेन आमी उलोवया. मोगळा जेजू, आमी तुका अर्गां दिता. तूं आमच्या काळजांत आयलाय. तूं खरोच आजार आसाय. तुका आमी वंदिता, तुका आमी दिनवासता. सगळ्या काळजान तुजी स्तुती आमी गायता. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळता. अर्गां तुका, ओगलाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गां तुका, ओगलाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. ओगलाप तुका, ओगलाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जिणे तुजे सतेने, चितेस न्हय आमी तुजे विणे. अर्गां तुका, ओगलाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गां तुका, ओगलाप तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गां तुका, ओगलाप तुका, स्तुती तुका,
तुकांत आमच्या सांगात दिताय अर्गां तुका भोगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका भोगां तुका भोगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजांचो या तुका नावाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता हरकां तुका भोगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरकां तुका भोगलाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसोत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमोवन जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वधुकार दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आमी एक अपुरबायेचो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. आज आमचे संगी आसात मनदेक बाब आयवन डिसोजा, गांवांत ते मियारचे. याजकी दिक्षे उपरांत थोडो तेंप मोडेंकाप बोंटवळ हांगासर सेवा दिल्ले उपरांत पुणे वचून तांणी तांचें उंचलें शिकप संपयलें आनी तत्वशास्त्रांत दोतोर सनद जोडून आतां ते प्रस्तुत सांजची सेमिनरी जेप्पो हांगासर प्राध्यापक तशेंच सेमिनरिस्तांचे तरबेतदार जावन वावुरते आसात. सांगताच आमच्या नामान बाळोक जेजू पत्रांत दर्शन म्हणलो एक अंकण ते चलयतात. आज आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन अपुरबायेचो नियाळ दिल्ल्या तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवे आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. येवच्या बुधवारा आमी सांजुवांव क्रिजॉस्तम पवित्र सभेचो दोतोर हाचें स्मरण आचरण करता. ब्रेस्तारा दीस बागेवंत खुर्साच्या जैताचें फेस्त संभ्रमता. तुमकां येदोळूच कळीत आसचे प्रमाणे सप्टेंबर म्हयनो मंगळूर दिएसिजींत ड्रग्सा विरोध जागृती म्हयनो म्हूण आचरण करतात. कशें धुम्रपान आनी मद्यपान मनशाचें जिवीत आनी कुटाम विबाड करता गे, तशें ड्रग्स ल्हान भुरग्यांक चॉकलेटीच्या रुपार सयत ड्रग्स दिवन ह्या वस्याक ओडचें प्रयत्न चलते आसा. आनी अशें वैयक्तीक जिवीत तशेंच कुटुंबा जिवीत पिड्ड्यार घालते आसा. ही एक दुखाची गजाल. ह्या निमती जागृत जावंक तशेंच हेरांतय जागृती हाडूंक आनी ड्रग्साक नो म्हणूंक आमकां जबाबदारी आसा. हें आमी मानून घेवचें आनी हेरांक ह्या दिशेन मेटां काडूंक आदार दिवचे विशीं आमचे गवळी बाप आमकां उलो दिते आसात. भोवन आनी भयणीनो, आमी तेर्सा वेळार सतमंता म्हणटा. सांगतच आयताराच्या मिसा वेळार तशें दाबाजेच्या दिसांनी सतमंता म्हणटा. सतमंता म्हळ्यार हांव कितें मानतां वा हांव कितें पातयेतां तेंच सतमंता. आनी आमी मागच्या त्या सतमंतांत आमच्या भावार्थाची सतां आटापून आसात.
हातूंत दोन रितीची सत मानता आसात. एक आमी सदां मागचें आपोस्तलांची सत मानता आनी एक नायसियन सत मानता म्हूण आसा. तें आपोस्तलांच्या सत मानताक कंपेर केल्यार इल्लें लांब आसा. लांब कित्याक म्हळ्यार तातूंत भावार्थाचीं सतां इल्लें लांबायेन विवरशिल्ल्यान आनी पल्ल्या तावन आमी आयताराचें आनी हेर दाबाजेच्या दिसांनी हें लांब आसचें नायसियन सत मानता मागचें म्हणून आमच्या गोवळी बापांनी सलाह दिल्या. बाळूक जेजूचें वार्शीक फेस्त जानेवारीच्या 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमता आनी ह्या फेस्ताक जोगती तयारी करचे बाबतीन भक्तिकांची एक जराल जमत आमी येवच्या ब्रेस्तारा 11:30 वरार आपयल्या. तुमचे मदें जायते हेळिल्ले विविध क्षेत्रांनी फुलुल्ले अनुभोगाचे आसात. कडी जावन तुमी तुमची सलाह सुचना दिवन हें फेस्त अर्थबरीत रितीन आचरण करच्याक आमकां आदार दिजे म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता. मोंती फेस्ताक लगती आपुरबायेचें लेखन आटापसो नमन बळोक जेजू पत्र सांको परगट जाला तुमच्या घरांनी पावला. जे कोणाक मेळोंक ना तुमी ताची प्रती भायर कावंटरार घेवची. हर एका ब्रेस्तारा हांगासर 11:30 वरां तावन 12:30 वरां पर्यंत येचें मिटींग चलता आनी जे कोण मध्य पावन ह्या सोऱ्याच्या वोस्याक लागल्लीं आसात, जे कोण येदोळ सांडला पूण आनीक पियोवची थोडी वोड तांकां आसा, हाचे हांव तुमकां सुडका जोडीचे जाल्यार तुमी ह्या मिटिंगाचो अवकाश जोडून घेवचो. आमच्या हॉलांत तें हर एका ब्रेस्तारा 11:30 तावन 12:30 वरां पर्यंत चलता. पल्या आमकां सगळ्यांक मोगाचें फेस्त मोंती फेस्त आमी संभ्रमता. कुटुंबाचें फेस्तीवय, नव्या बेड्याचें फेस्तीवय, चलयां भुरग्यांचो दिसी वय आनी हांगासर सकाळींच्या 6 वरार पयले मीस. ताचे उपरांत 7:15 कार्मेल साहेबांच्या गट्ट्या सरशी नोवें बेंजार आनी पुरशांव आनी 7:30 वरार फेस्ताचें आनी एक मीस हांगासर आसा. आज मिसा उपरांत वांच्या तणपिवन आनी उंड्याक दान दिल्ले आसात. देवदीन जाल्ल्या लाविटा लोबो आपणाच्या पोतिनेचो 2ऱ्या म्हयन्याचो उडास काडून जुलियस लोबो विजयतावन तूं आसाय तर मुखार येवन याजकतावन मनाची वात घेवची. आनी तशींच आनी एक भक्तीक राणी प्रतावन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. आतां नोवेना खातीर आमी दिमी मोडया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा आसूं. जेजू मनशाचो इस जावन जियेलो, सर तराच्या गरजांनी मनशाक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळ म्हणटा, इतलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. थोडो वेळ मौन रावन आमचे सर मागणी बाळकाचें समर्पण दिवया. साबार जाणांक आमची मागणी आमी बसयल्या, तांचे पासून ती मागया. ह्या दिसांनी पावसा खातीर पावसाचें उदक नासतना साबार लोक कश्टून आसा. फावो तो पावस आमकां मेळोवन दी म्हणी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आस्पत्र्यांनी साबार लोक विविध पिडेतावन वळवळून आसा, कश्टून आसा. तांकांय ह्या घडये समर्पण दिता आसतना आज आमी प्रत्येक रितीन भुरग्यां पासून मागता. आमची भुरगीं बऱ्या कुडीची आनी मोतीची भलायकेन वाडोवन क्रिस्ती मावल्यान वाडोवंक जाय अशें कृपा जसो जेजू आमकां फोव करून दी म्हणून मागया. सांगाता म्हणया, ए बागेवंची सुबाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडावपी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसामा दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातेनीन उलो मारतल्या सगळ्यां दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां शिता तशें आमची वाचकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंत दी मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो, आमच्या मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो, आमच्या मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो. आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोन आमी मागता. इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अतरेगान मागची कृपा आमकां दिवली. काळ आमचे वयले सर कश्ट आनी राजपण तुजी कुमक आनी बुजावन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरमुच्या सदां सर्वता आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. सांगाता म्हणया हे बो उदार बाळू जेजू तुजे उपकार आमी सर पडता हांव तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या व्हड्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुका कुळती आमी वर नेतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. ज्या जपांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी गणान आपली दैवीक मदत सोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेची येता आनी रास करता सासनाच्या सासना. आमी भुरग्यां हाडून आयल्या तर वा भुरगीं आमच्या मदत आसा तर दया करून आल्तारे मुखार येवचें. भुरगीं देवाची देणी आनी कुटुंबाचो अलंकार. जेजू देवाचो पूत बाळूक जावन जल्मालो आनी प्रायेन जानवायेन देवाच्या कृपेन वाडलो. ताच्या परगड जिणये वेळी ताणें भुरग्यांक मोगान घेतलीं, तांकां आशिर्वाद दिलो आनी भुरग्यां बरी जायनाय तर सर्गेच्या राजान रिगोवंक आसात म्हूण सांगलें. आज आमी आमच्या भुरग्यांक जी कोण हांगा आसात, जी कोण आमच्या घरांनी इस्कॉलांनी आसात, तांकां सोमेस्तांक सोम्याच्या वेंगेंत समर्पुया. तो तांकां मोगान आरावन आशिर्वाद दिवं म्हूण थोडो वेळ मागया. सर्गीच्या बापा मोगाच्या सागोरा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारें धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हूण कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देणयांनी नेटयलाय. आज ह्या भुरग्यांचेर तुमचो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर पिडेशिडेंतली वायटा विघ्नांतली निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. आवय बापयक विधेय जावन चलोवंक, बऱ्यान शिकोवंक, शेगून आनी जिणी नेटोवंक तांकां आदार दी. तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन जनवायेन आनी देवाच्या कृपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता. देवान दिल्लें तें देणें मोगाचें फळ जावन जोडलेल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती माऊल्यांनी वाडोवंक जाय आसचें मार्गदर्शन तांचे तावन तांकां मेळाशें कर. कुटुंबान तांच्या शांत समाधान माया मोग रास कर
तांची सर्व योजना आनी कामां पोंताक पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमच्या सर भुरग्यांक सुम्या जेजूक समर्पण दिवन ताणें शिकयलें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राव आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमी ताची बरी जाव तूं आमची बरी जालो आमकां वयर उबारू तो पाताळाक गेलो पाताळाक सोडूच्या बोलयेची शेळी जालो दिवनांत वाटो देव दिव मोने आयलो जेजू बाळका लाली माता तुझ्या सैमा बदल आमकां जेजू बाळका लाली माता तुझ्या सैमा बदल आमकां मुखार पुत्रा सुवे अवपार बरी आशिर्वाद दिव आमकां घेवन कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन